सगळ्यांक खबर आसा आम्ही आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केली। आम्ही एक नंबरूय लॉन्च केलो 70451 70451 आणि लोकांकडे मागणी केली की गोंयभर रस्त्यांची जी वायट परिस्थिती जाल्या, जे खड्डे जाल्या ताचे फोटो धाडचे, ताचे व्हिडिओ धाडचे। आम्ही गोंयभर वचून वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते कॅम्पेना अंडर काम केले, दाखयले, सरकाराक दाखोवन दिले आणि आम्ही ताजे कंक्लुजनूय पळयले। पणजे, मांद्र्यां, कुडतरी अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर इन्क्लुडींग कलांगूट काम जाला, हें सुरू जाला हें आमी दिसून आयले। खंय ना खंय तरी निधिल्ल्या कुंभकर्ण जाल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी PWD खातें जाका म्हणटा खा आनी तें जे करप खातें आसा ते कशे तरेन लोकांचे त्रास करता हें आमी दाखोवन दिल्ले आणि हे करता आसतना आमी दाखयले की कितले जीव लोकांचे धोक्यान पडले, कितले लोक मेल्यात। चीफ मिनिस्टरान स्वता मान्य केल्ले जेन्ना वेंद्री बाबान आणि आमचे MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वान जेन्ना हे कॉलिंग अटेन्शन मोशनाचेर जेन्ना दाखयले की गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती बिकट जाल्या, तेन्ना सरकाराक मान्य करपाक तांणी भाग पाडिल्ले की रस्त्यांची परिस्थिती खरीच वायट जाल्ली आसा आणि असेंब्ली भायर ग्राउंडाचेर जे काम करपाचें आशिल्लें तें आमी काम सुरू केले। पार्टीतर्फे पार्टीचे व्हॉलंटियर्स, पार्टीचे लिडर्स गांवागांवांनी वचून हे विशय घेतिल्ले आणि रिपेर सुरू जाल्या। पूण अजूनय अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत एक्सिडेंट जाता, गोंयांत मॅक्सिमम एक्सिडेंट हे रस्त्या खातीर जाता। तेन्ना आज आमी मागणी केल्ली सरकारा कडेन की तांचे सरकार 40 आमदार जे आसात, जे सरकारान आसा तांणी येवचे म्हणून। आमचो बाब क्रूज सिल्वा इज ट्रॅव्हलिंग सो इज नॉट एबल टू कम, बट आमचे आमदार कॅप्टन वॅन्झी हॅज कम ऑल द वे, बट बाकीचे जे 38 आसा ते कित्याक येवना हाजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी ते 38 विचारचे पडटले। कारण हो जो विषय आसा PWDचो न्ही, हो विषय आसा तो सरकाराचो न्ही, पण हो विषय हो लोकांचो, गोंयकारांचो, गोंयच्या रस्त्यांचो, गोंयच्या रस्त्यांचेर मरपी लोकांचो आणि तांच्या फॅमिलीचो जो विषय आसा ताचे खातीर आमी आज देवाकडे मागणें केला, देवाकडे सांगणें केला। देव खापरेश्वर जाचे देवूळ ह्याच भारतीय जनता पार्टीन एकदां मोडिल्ले आणि त्याच भारतीय जनता पार्टीन परत ताका स्थापन करपाक हांगा लायनी लायिल्ल्यो। तांकां एकदां सांगता की ह्या देव खापरेश्वरा कडेन आमी मागणी केल्या की गोंयांत जे राजकारण चल्लां, जे करप्शनाचें राजकारण चल्लां ते बंद जावचें म्हणून हो आशिर्वाद एकदां गोंयकारांक दी म्हणून। आणि आज आमी लोकांक दाखयतले की आज परिस्थिती कशी आसा। आमच्या प्रेशरा अंडर येवन तांणी थोडी कामां हांगा सुरवात केली बरोबरी आणि हो जो सर्व्हिस रोड आसा, जबाबदारी आसा कॉन्ट्रॅक्टराची की काम सुरू करच्या पयलीं सर्व्हिस रोड कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लो, सर्व्हिस रोड बरे तरेन कंप्लीट जाय आशिल्लो। काल आमी पळयले अटल सेतूचेर लायन लागिल्ली मेरशे पर्यंत, कारण एकूच की रस्त्याच्या वायट परिस्थितीक लागून जॅम जाल्ले। सो हे जे आज लोकांक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, भारतीय जनता पार्टीचो करप सरकार टेकन फॉर ग्रांटेड घेता ते दाखोवपा खातीर आज आमी हांगा आयल्या। आज गोंयभर हे बीजेपीचे जे बुराक आहे ते बुराक वाडत आहे। आमी जेन्ना असेंब्ली उलयल्ले तेन्ना हांवें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराकाची इन्व्हेंटरी काढून फ्लोर ऑफ द हाऊस घायल्ली। सो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराक आहे जे मुज नोटीस येयलो आहे आणि ते 150 बुराकांतले म्हाका ऑलमोस्ट 30 बुराक आता ह्या दिसांनी कॅम्पेन चलयता, ते बुराक तेमी आता पॅच केले। पूण आज सरकाराक असो परिस्थिती हा की सरकार उठलो हा पयस करपाक की पयलीं ते डांबर घालताय, तो डांबर घात तितून उदो आसता, केरोसीन आसता, डिझल आसता, कित आसता ते कोणा खबर आसना। ते रोखडे 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर पावसांत ते परत सद्या सगळो डांबर वयर पडटा आणि ते बुराक जाताय। आणि ते बुरका लागून गोंयभर म्हाका सदां कितले कोट्यांचो टेंडर घाल्लो बुराक पुरोवपाक। आतां ते बुराक पुरोवपा टेंडराचेर तेंगे करप्शन आसतलें आणि ते पयशे खातले आणि पोतोन आता नोव्हेंबरा म्हयन्यात पोतोन डांबर घालपाक परत टेंडर घातले आणि परत तेजे करप्शन आसले। सो आमी हो सरकार म्हणटाय तो हो जुमला करून पयशे खावपाचो सरकार, आमगे सगळे टॅक्सा पयशे हेजेरीच वयताय हे बुराक पुरोवपाक आणि बुराक आहाय ते परत पुरोवपाक। सो म्हाका दिसता आज गोंयभर ही जी कॅम्पेन चलयला ती आम आदमी पार्टीक लागून हे सरकारा गेले बुराक आहाय ते पुरोवपाक पावले आणि बुराक पुरोवपा प्रश्न एक आहा, पूण त्या बुरका पडोन कितू जाणांगेलो जीव वयता तेची एक आनी एक सेपरेट परिस्थिती। सो हे जो कोणा त्रास जाता, जो कोण पडटा, जे कोणा फॅमिलीक जो कोण उण जाता ते फॅमिलीक पयशे कोण दितलो, ते फॅमिलीक कोण सपोर्ट करतलो, ते फॅमिलीक लायफ टायम PWD जॉब दिवपाक तुम दितले की दिवपा नाही हो प्रश्न आज मुखार आहा। जे जितले एक्सिडेंट जाले ते एक्सिडेंटाक कंपेन्सेशन इज एक वेगळी गोष्ट,
पूण लायफ टायम जो कोण भायर पडला कोणागेलो एक्सिडेंट जावन तेका तुम्ही एक जॉब दिवपाक लायफ टायम तेका तो सपोर्ट करपाक ते कितें आहा तुमचे कडेन आनी हे चिंतपाची गोष्ट आनी जरी तरी आमी याद दवरले तेन्ना चकचकीत रस्ते झेडपी पयलीं जावचे आसा पूण चकचकीत रस्ते झेडपी इलेक्शना पयलीं जावल म्हूण बीजेपीक वोट मारपा न्हू कित्याक सद्याक आतां परिस्थिती गंभीर आहा सो हें याद दवरपाची गरज आहा आनी हो मॉडेल जर चेंज करतलो जाल्यार आज आम आदमी पार्टीन एज अ ऑपोजिशन पार्टी जावन आमगे काम कितें आमगे काम लोकां मदें हाडून ओपोज करपाक दाखोवपाचें आनी हें दाखयलें म्हणटरी सरकार कितकोन रिएक्ट करता आज दाखोवन दिल्या आनी म्हाका दिसता वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा हांव परत एक फावट म्हणटा वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा वी आर द ओनली नॉन कॉम्प्रोमाइज वॉयस ऑफ गोवा आनी ताका लागून 2022 2 आमदार हाडले आनी आज आम दोगोय आमदार आज हिंगा एर सगळे 11 आशिल्ले ते 3 जाले ते सगळ्यांक खबर आहा बट वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ विथ 2 and we will head towards 2027 with this strength of 2.